बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाचो 3रो दीस आनी आयज केरीत भाशेन तरणाट्या आनी नोकरी सोदतल्या पासत आमी मागता. आयचो विशय उजवाडान जियेवूंक आनी निराशीपणाक फुडो करूंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. तरणाटे पिरायेर जायती उर्बा आसता. तरणाट्याची आपल्या फुडारा विशीं जायतीं सपनां आनी आवडे आसतात. जायते पावटी कांय कारणांक लागून ते आवडे आनी सपनां साकार जावंक पावनात. जायतीं जाणां नोकरी मेळना जावन निराशीपण भोगतात. असले परिस्थितींनी कांय जाणां वायट पावल मारतात. असल्या वेळार तरणाट्यांनी निराशी जायना जावंक परतेंच जाल्यार तांणी देवाचेर पातयेवन आपले परिस्थितीक बोरवाशान फुडो करूंक ह्या मिसांत आमी तांचे पासत मागुया. मोगळ भावां भयणीनो, निराशीपणांक सांपडलेल्या आमच्या भावां भयणांक आमच्या काळजांत धरून पिडींत असोगतायेंत अडचणींक गरजेंक सांपडलेल्या आमच्या भावां भयणांचो उगडास करून ह्या मिसाचे सुरवातेकूच तांकां देवाच्या हातांत घालुया आनी ही आमची मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्व पोतविधार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पोतविधार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सुमया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सुमया काकलूत कर. ओगेपणान आमच्यो दरेकल्याच्यो गरजो आमची खासगी इंतेसावा देवा मुखार दवरुया. आपले खातीर मागून आमच्या लागीं मागलां ते आमच्या भावां भयणांचो उगडास करून तांकांय देवाच्या हातांत घालुया. प्रार्थुया. बापा, सर्व देण्यांच्या दातारा आमचे सगळे आनी आमी सगळीं तुवें दिल्ले देणे म्हूण आमी जाणव. तुजे मिटमेर नासलेल्या बोलेपणाचे उपकार ओळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळे सोबतीन तुजो मोग करूंक आमच्या तरणाट्यांक शिकय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवत चलोयता सासणांच्या सासणांक. जोशुएच्या पुस्तका वेले वाचप. बोलिश्ट आनी थीर गोडचा कित्याक पुर्वजांक बासायलोले पोरमोणे हांवें दिवचो आसा त्या देशाचो अधिकार तूं हे पोरचेक दितलोय. फकत
बोलिश्ट आनी थीर गोड जा आनी म्हज्या चाकरा मोइजेसान तुका दिल्ली सोमूर्त सांबाळ तिचे आड वचूं नाका आनी तेन्नाच वेता थंय तूं सोयतीवोन जातलोय सुमूर्तीचे पुस्तक सदांच तुज्या ओंटाचेर आसूं सगळें बरयलेलें आसा तें वेवसायेन सांबाळचे खातीर दीस आनी रात तिचेर नियाळ कोर तेन्ना सगळीं तुजी कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका येस मेळटलें बोलिश्ट आनी थीर गोट रावंक हांवें तुका सांगूंक ना भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्पोर तुजो देव तुजें सोबें आसा देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक म्हणुया तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक तूं एकलोच म्हजें खोडप तूं एकलोच म्हजो तारूक तूं एकलोच म्हजो किल्लो तूंच म्हाका थीर गोट करताय सोबाब तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्याक सर्वेस्पराच्या गोपांत शांत राव म्हज्या आत्म्या तूं एकलोच म्हजो सदां भरवासो आनी विस्वास जोबाब तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्या देवाच्याच हातांत आसा म्हाका मान आनी तारण तो एकलोच म्हजें खोडप देवाक हांव शेरोणा येता जोबाब तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्या ताचेरूच विस्वास दवर सोदा राव ताचेर पातयोन घाल तुजे हुस्के सगळे सर्वेस्पराच्या काळजांत जोबाब तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्या शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया Soy sorbes sporak, soy sorbes sporak, soy sorbes sporak, soy sorbes sporak. Ramo Deo toržive, Deva tuča pustoka. Sorvespor तुमचे सोवी आसूं तुमचे सोवे आसूं माथेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमिया जेजून आपल्या शिसांक म्हणे कोणाच्यानूच दोगा दोनयाची चाकरी करूंक नजो कित्याक तो एकल्याक चलतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वो एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा करतलो तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना देखूनच हांव तुमकां सांगतां तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें वो तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्क्यो नाकात जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती अंतरोला वेळार सुकण्यांचेर नदर मारात तीं वोपिनात लुविनात आनी कोडेय भरिनात तरी तुमचो सुर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे वोन ओदीक मोलाची न्हय तर आनी हुस्के काडून
तुमचे आवक आतभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाक जाता जायत आनी नेसना विशीं तुमकां धास्ती कित्याक शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात तीं कुश्ट करिनात सुतूय काडिनात तर हांव तुमकां सांगतां सालामाव लेगून सगळ्या आपल्या दोबाच्यान तांतल्या एकल्याय सारको नेसलो ना तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्यावून कितलो अदीक तुमकां तो न्हेटोवचो ना म्हणटच आमी कितें खातोल्या कितें पियेतोल्या वो कितें न्हेसतोल्या अशें म्हणून उस्के काडूं नाकात असल्या सगल्याची वासपूस करतात ऑन बावार्थी तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तो जाणूच पयली सुवाते देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण सोडूंक वावरात हेर सगलें तुमकां भरपूर दितलो म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो त्या दिसाक जे नोश्ट आसा तेंच पुरो ताका जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखणणे तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत आमी आमची यात्रा करता आसतना सगळीं आमचें जिवीत आमी सोबीत ऑर्ता बरीत आनी खुशाल बरीत करूंक आमी आवडेता जायतो वावर करतात आमचें जिवीत खुशालकायेन भरूंक सगळ्यांच्या आमच्या जिवितान जायत कडेन जाणटीं वाडलेलीं तरणाटीं भुरगीं आमच्या जिवितान आमकां आमी सपनां सपनेतात जिवितान हावेस बाळगितात आनी कांय आमकां शेवट आसतात वी हॅव गॉट ड्रिम्स एम्बिशन्स एंड गोल्स टू बी अचीव्ड आनी जेन्ना भाव भयणीनो आमी जीं सपनां सपनेतात हावेस बाळगितात आनी घडये शेवट आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात ते जायते पावटी साकार जातात आनी जेन्ना आमकां जायते भाशेन वस्तू घडटात आमी जें येवजिल्लें आसा तें आमच्या जिवितान घडटा तेन्ना आमकां सगल्यांक खुशालकाय भोगता पूण कांय पावटी आमच्या जिवितान आमी सपनां सपनेतात तीं सपनांच उरतात कांय पावटी आमी कितें येवजितात तें आमकां जाय ते भाशेन घडना आनी असल्या वेळार आमी निराशीपणाक दुखाक कश्टाक सांपडटात आयचो विशय आमकां उगडास करता अदीक करून तरणाट्यांक आमचें जिवीत उजवाडावून आमी निराशीपणाक फुडो करून बोरवशान आमची वाट चलूंक आमकां आपयल्यात बाबा भयणीनो जेन्ना अदीक करून आमच्या जिवितान कश्ट येतात त्रास येतात दूख येतात आनी निराशीपण पर्यंत येता तेन्ना ताका आमी कसो फुडो करचो काय एका दिसाकूय एक तरणाटो चेडो सुमार 21-22 वर्सांचो इंजिनियरींग करतालो एक सपन आसलें आपूण एक व्हडलो इंजिनियर जातलो हें सपन घेवन बाबडो सगलो पोट तिडकीन विथ ग्रेट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ही वॉज स्टडींग एंड प्रिपेरिंग टू अचीव हीज ड्रीम भाव भयणीनो हें करता आसतनाकूय हो तरणाटो चेडो एडवर्ड एका दिसाक जेन्ना कॉलेजीक वेता आसतना मोदेकातूसकूय ताका उपसुयेक जाता एक्सिडंट जाता आनी एक्सिडंट जावन तो हॉस्पिटलांत पावता ताचो एक पांयो जायते कडेन ताका फ्रॅक्चर जाल्ले आसले इंग्लिशींतल्यान आमी म्हणटले हांव ही हॅड मल्टिपल फ्रॅक्चर्स आनी असल्या वेळार जेन्ना ताच्यान चलून भोंवंक जायनासलें खाटीचेरूच आसतालो जायतो काळ बाबा भयणीनो हो चेडो खाटीचेर उरलो आपणाचें एके भाशेन सपन काबार जालें हें चिंतून निराशीपणाक सांपडूंक लागलो हॉस्पिटलांत इलाज घेता आसतना एका खंय पाद्रीन थंयचो जो भेटेक आयिल्लो ताणें खंय पळयलें हो तरणाटो चेडो निराशीपणाक सांपडटा ही वॉज गोईंग इन टू डिप्रेशन कित्याक कितें करचें आपूण सगल्या वेळार खाटीचेर आसा
आपणाच्यान फुडाराक चलूंक जातलें उना हें चिंतून बाबडोकूय खूब निराशी जाल्लो आसलो. तेन्ना पाद्रीकूय ताका एक बूत दिता, ताका एडवायस दिता. ताका खंय सांगता, हे हॉस्पिटलांत तुजे भाशेन जायते जाण जखमी जावन गेल्ले, अशेंच निराशीपणाक सांपडलेले. आतां तांतले थोडे बरे जाल्यार थोडे घरा लागीं इलाज घेतात. आनी तो खंय ताका एक व्हडलें लिस्ट दिता, जे जे तरणाटी आसलीं तांचे खंय जे जखमी जाल्ले आसले, जे थोडे बरे जाल्यार थोडे घडी घरा लागीं इलाज घेतात, तांची खंय तो ताका सगळे कॉन्टेक्ट दिता. ताका सांगता, तूं हाका सगल्यांक तुजो टायम पास करचे खातीर हे सगल्यांक बरय, चिटी बरय. ताचे कडल्यान घडये तुका कितेंय बूत मेळत, तुका घडी कितेंय घोटाय मेळत, तांचे कडल्यान तुका जबाब येता. तेन्ना बाबडे न्हू, ह्या पाद्रीची बूत घेवन हो तरणाटो चेडो आपणाचो वेळ एके भाशेन पासार करचे खातीर हांकां सगल्यांक जी नांवां दिल्लीं, जे कॉन्टेक्ट दिल्ले तांकां खंय मॅसेजी धाडटा, आपणाचें दूख परगट्टा. आनी तांतले जायते जाण ताका परतून जबाब दितात. ही गेट्स रिप्लाय, पूण चडशे रिप्लाय आसले सदांचे, आमी तुजे खातीर मागतात, भियेनाका, देव तुका आदार करतलो. दुसरे जाण खंय ताका बूत दिताले, भोंगो तुजे, चुरचुरे तुजे. तिसरे खंय ताका सांगताले, आमी तुजे बाराबर आसात. भाऊ न्हू, अशे खंय जायते जबाब ताका दिले. तातूंतलो एकूय जबाब ताका एके भाशेन ताच्या काळजाक लागलो ना. पूण एका तरणाट्यान खंय ताका जबाब धाडलो. तो वाचून तो एके भाशेन आपणाचें जिवीत फुडाराक एका नव्या उजवाडान, एका नव्या भरवशान जियोंक लागलो. आनी कितें हे तरणाट्यान बरयल्लें, ताणें खंय बरयल्लें, म्हाका जिविताचीं 20 वर्सां आसात. फाटलीं जायतीं वर्सां हांवें खूब कश्ट सोंसल्यात, पूण ह्या जिवितांत कश्ट सोंसता आसतना हांव सदांच देवाक वाखाणटां, कित्याक देव म्हाका हे कश्ट फुडें व्हरूंक सदांच आदार करता. आनी मागीर खंय ताणें ही निमणी ओड बरयल्ली, I specially thank God for this day that I could write this letter to you holding the pen in my hand, in my mouth. I specially thank God for this day that I could write this letter to you holding the pen in my mouth. अदीक करून आयच्या दिसाक हांव देवाक दिन वाचतां, कित्याक देवान म्हाका किरीत भाशेन खुरपा दिल्या, ही चीट तुका बरोवंक पेन म्हज्या तोंडान धरून. भाव भयणीनो, ह्या तरणाट्याक सगळें हें समजोंक ना, आमकांय घडये समजोंक ना. आनी मागीर खंय ताणें बरयल्लें, हातूंत एक एनवलपान जो फोटो आसा तो पळय. जेन्ना खंय फोटो काडलो तेन्ना हे चेड्याक दोनूय हात नासले आनी दोनूय पांयय नासले. पांय नासले, हात नासले, हाका लागून ताणें ही ताका चीट बरयल्ली, पेन आपणाच्या तोंडान धरून. भाव भयणीनो, हो तरणाटो चेडो हें वाचता, देवाक दिन वाचता, आनी देवाकूय अशें मागणें करता, गॉड, आय थँक यू. You have given me 2 hands which are normal. You have given me 1 leg which is still good, and one of my leg is wounded. And मागीर तो आपणाच्या जिविताचेर ही खबर बरोवन अशें म्हणटा, this youngster give me inspiration to live life cheerfully, thankfully, and above all gracefully. ह्या तरणाट्या चेड्यान म्हाका किरीत आदार दिलो. म्हजें जिवीत जरी हांव निराशी जाल्लो, आनी म्हाका किरीत उजवाड दिलो. म्हजें जिवीत खुशालकायेन, खुरपेन आनी देवाक दिन वाचून सारूंक. बाबा भयणीनो, सगळ्यांच्या आमच्या जिवितांत कश्ट येतात, पूण हे भाशेन आमी तर आमचें जिवीत उजवाडीत करून दुसऱ्याच्या जिवितांत उजवाड हाडून अदीक करून निराशीपणाक सांपडलेल्याक आमी आदार करतले जाल्यार आमकां किरीत गरज आसा देवाच्या उतराचो उजवाड घेवन. आयची वाचपां आमी चितान आयकुल्यांत जाल्यार आमकां तातूंत पयले सुवातेर शुभ वर्तमानांतल्यान ही उतरां मेळटात.
देवाचें राज पयलें सोदात, हेर सगळें तुमकां मेळटलें. सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट and the rest will be given to you. भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत हांव आनी तुमी घोडे ह्या संवसारांत जायत्यो दुसऱ्यो वस्तू सोदतात, पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत सोबीत आमकां हो संदेश मेळ्ळा, देवाचें राज सोदात. देवाक जायते भाशेन जिवंक वावरात, कित्याक होच देव तुमी ह्या देवाक मानतात तशें जिवीत जियेतात तेन्ना तो देव तुमकां किरीत कुशालकायेन भरता, निराशीपणाच्या वेळार बरवसो दिता, कश्टाच्या वेळार आपणाचें बोड फावो करता. कित्याक भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां ते भाशेन देव जर सुकण्याची ह्या सृश्टीची तर इतली जतनाय घेता, सुकण्याक राखता, सांबाळटा, फुलां नेटयता, जाल्यार ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां एके भाशेन जेजूस सांगता, हें तर देव सृश्टीच्या दुसऱ्या रचना सगळें कोत्ता जाल्यार मनशाक जाका देवान आपणाच्या सारक्याचो आपणाच्या रुपाचो रचला, त्या मनशाचो तो कितलो काळजी घेवचो ना. बाबा भयणीनो, तर आमी हे देवाचें उतर आमकां किरीत भाशेन उगडास करता. पयले सुवातेर देवाच्या राजाचेर, सर्गीच्या जिविताचेर नदर धरून, दुसरे सुवातेर आमचें जिवीत देवाचेर खोल विस्वास घालून आमी जियोंक. म्हजो देव म्हाका सोडचो ना, म्हजो देव म्हाका सांडचो ना, तर दर मिसाची भेट म्हाका तुका किरीत संदी हो असलो विस्वास आमच्या देवाचेर आमी अदीक मजबूत करूंक. जाल्यार हो विस्वास जेन्ना आमी मजबूत करतात, तिसरो पावंडो आमच्या जिवितांत घडटले. आमचे दोळे आमी सर्गीच्या राज्याचेर दवरतात, दुसरे सुवातेर देवाचेर विस्वास थिरायतात, तेन्ना तिसरो पावंडो घडटा. आमी देवाच्या आज्ञा प्रमाणे, देवाचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत जियेतात. आयचे पयल्या वाचपान जोशुएच्या पुस्तकांतल्यान आमकां किरीत संदेश मेळ्ळा. मोइजेसा फाटल्यान देवान जोशुआक वेंचून काडलो इस्रायल पोरचेचो फुडारी जावन, आनी देव ताका आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान ताका किरीत संदेश दिवन म्हणटा, तूं देवाच्या आज्ञा प्रमाणे चल. तूं देवाक जायते भाशेन चलता तेन्ना सदांच तुका देव राखतलो, सांबाळटलो, देव तुजे सवें सदांच आसतलो. बाबा भयणीनो, तर आमी जेन्ना आमी आमचें जिवीत सर्गीच्या राज्याचेर दवरतात, आमी किरीत भाशेन देवाचेर विस्वास थिरायतात, तेन्ना देवाच्या आज्ञा प्रमाणे हांव आनी तुमी जियोंक पावतात. मान्यवत आग्नेल जाची हे दिसांनी आमी किरीत भाशेन आमी ही नोवेनां कोत्तात तेन्ना हे मान्यवत आग्नेलान आपणाच्या जिवितान अदीक करून तरणाचो सवें किरीत हुस्को दाखयलो. जायते घडये आमकां उदाहरणां मेळटात, पूण किरीत भाशेन एक उदाहरण ताच्या जिवितांतलें आमकां मेळटा. तो खंय एक सुवातेर वावर करता आसतना एक तरणाटो चेडो खंय ताणें खंय पडयलो, बरो शिंकतालो. मदेकातूच खंय ताणें आपणाचें इस्कॉल सोडलें आनी इस्कॉल सोडून तो घरा लागीं आसलो. आनी मान्यवत आग्नेल खंय चिंता, तो खंय ताका कोणेंच सांगूंक ना. ह्या तरणाट्या विशीं ताका जेन्ना कळ्ळें, तो खंय ताचे शीं गेलो, ताची वासपूस केली. वासपूस करता तेन्ना खंय ताका कळून आयलें, ह्या तरणाट्यान इस्कॉल सोडला, कित्याक इस्कॉलांतलीं पुस्तकां घेवपाक पयशे नासले. दर दिसा फावो तें जेवण जेवंक ताचे लागीं ताच्या आवय बापाय लागीं घोडो नासलें. देखून हो खंय तरणाटो चिंततालो इस्कॉल बंद करून काम करपाक. तेन्ना मान्यवत आग्नेलान किरीत भाशेन आपणे दुसऱ्या लागीं भीक कशी मागून, दुसऱ्या कडले आधार मागून ह्या तरणाट्याक किरीत भाशेन फुडलें शिकप करूंक ताणें आधार दिलो. आनी तोच भुरगो उपरांत अशें म्हणूंक पावलो, थ्रू फादर आग्नेल माय लायफ वॉज एनलायटन विथ एज्युकेशन. मान्यवत आग्नेलाक लागून म्हजें जिवीत शिक्षणा दिशी उजवाडीत करूंक म्हाका संदी मेळ्ळी. भाव भयणीनो, आज जेन्ना आमी तरणाट्या खातीर मागतात आनी आमचेय खातीर मागतात तेन्ना पयलो संदेश आज आमकां सगल्यांक, ह्या संवसारांत आमी यात्रेकारां. ही यात्रा चलता आसतना सगळीं म्हजी आनी तुमची सपनां साकार जावचीं नात. म्हाका जाय ते भाशेन, म्हाका तुका जाय ते भाशेन सगळें आमचें जिवीत घडये चलचें ना. जिवितांत घडये जायते फावटी हांव पयलीं घडणी सांगतालो ते भाशेन मदेकतूच आमकां कितेंय जावन आमचीं घडये सपनां थंयसरूच उरत. असल्या वेळार उगडास दवरचो आमी यात्रेकारां. ही यात्रा चलता आसतना
कोश्ट, त्रास, निराशीपण आमच्या जिविताचे भाग, पूण जिविताचो शेवट न्हय. Sufferings are a means, but they are not the end of Christian faith. उगडास दवरचो. Sufferings are the way to glory. म्हळ्यार कोश्टांतल्यान आमी मोहिमेचें जिवीत सोडूंक पावतात. देखून भाव भयणीनो, उगडास दवरचो. Every Good Friday is followed by Easter Sunday. आमी गोडे निमणो शुक्रार जायतीं जाणां येतात, पूण उगडास दवरचो. निमाणो शुक्रार आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचो शेवट न्हय. जेजून कोश्टाचेर मरणाचेर सोयत व्हरून पास्काच्या आयताराक जेजू मोहिमेन पुनर्जीवन जालो. देखून ही यात्रा चलता आसतना उगडास दवरचो. कोश्ट येतात, त्रास येतात, त्या जिविताचे भाग, जिविताचो शेवट न्हय. तो हेचो पयलो संदेश. ह्या कोश्टाच्या वेळार उगडास दवरचो. आमी यात्रेकारां ह्या कोश्टा उदेशी आमी मोहिमेच्या जिविताक देव आमकां तयार करता. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, ह्या संवसारांतले आमचें पयण करता आसतना आमी देवाची आज्ञा सदांच सांबाळूंक वावुरया. जेन्ना आमी यात्रेकारां कशीं वावुरतात, मोहिमेच्या जिविताक आपणायतात, तेन्ना उगडास दवरूंक गरज आसा. ह्या संवसारांत चलता आसतना आमी एक सुरी नांव. तरणाट्यांनो, केन्नाय तुमच्या जिवितान कोश्ट येतात, त्रास येतात तेन्ना निराशी जायनाकात. कित्याक उगडास दवरचो. लुकाचें शुवर्तमान पयलो अवेस्वो 37वे वडीन आमकां ही उतरां मेळ्ळ्यान. देर इज नथींग इम्पॉसिबल विथ गॉड. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देखून उगडास दवरचो. देव आमच्या सांगाताक आसा आनी देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. कित्याक तेच जेजून आमकां मातेवाचें शुवर्तमान 28वो अवेस्वोर 20वे वडींत आमकां सांगलां. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. टील द एंड ऑफ द वर्ल्ड आय एम विथ यू. तो सदांच उगडास दवरचो. जेजू म्हज्या सांगाताक ही वाट चलता, तो म्हाका राखता, सांबाळटा, म्हाका केन्नाच एक सुरो सांडिना. तो हेचो दुसरो संदेश. जेजूच्यो आज्ञा मानून विस्वासान आमी आमचें जिवीत जियोया. आनी निमणे सुवातेर भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांतल्यान एकामेकाचें जिवीत आमी उजवाडीत करूंक वावुरया. हांव तुमकां पयली घडणी सांगतलो. तो घडये हात आनी पांय नासलोलो जो तरणाटो आसा, ताच्यान व्हडले निराशी जावंक येतालो. पूण ताणें देवाचेर विस्वास तिरावून आपणाच्या एका सांगात्याक, जाचो घडये एकूच पांयो घडये फ्रॅक्चर जावन जखमी जावन तो आसलो, ताणें आपणाचें जिवीत एके भाशेन फाटीं धरून ताणें दुसऱ्याचें जिवीत उजवाडीत केलें. म्हाका आनी तुका जायत्यो संद्यो मेळटात. जायतीं आमचीं भाव भयणां निराशीपणाक सांपडलेलीं आसात. घडये आमच्या घरांतूच घडये जायतीं जाणां दूख भोगतात. आज एक सगल्यांनी प्रश्न करचो. हांव म्हज्या उतरांनी, हांव म्हज्या खोरल्यांनी, हांव म्हज्या जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्याचें जिवीत उजवाडीत करता वा दुसऱ्याचें जिवीत काडोकान घालता. आमेन. मोगळ भवन भयणीनो, उबी रावन आमच्या मोगाळ बाबाच्या हातांत सगळे आमच्या तरणाट्यांक घालुया. उदीक करून जीं कोण निराशीपणांक सांपडलेलीं आसात तांचे खातीर खेरीत भाशेन आमी मागुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी तरणाट्या सोवे मोगाचो संबंद सोडूंक, तांचे गूण वळखून घेवंक, तांचे कोश्ट समजूंक आनी ते निराशीपण भोगतात तेन्ना तांकां सांगात दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सरकारी फुडाऱ्यांनी तरणाट्या खातीर नोकरी मेळपाच्यो सवलत्यो निर्माण करूंक, तांकां सगलो आदार फावो केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या तरणाट्यांनी देवान दिलोले आपले गूण देवाचे आनी पेल्याचे सेवे खातीर वापरूंक
भोव करून फिरगोचेच्या वावरान मिसळ जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मान्यवंत आग्नेल अडचणींक सांपडलेल्यांच्या आदाराक पावतालो. ताचेच मजतीन नोकरी सोदतल्यांक नोकरी, वायट रस्त्यार चलतल्या तरणाट्यांक बरें मार्गदर्शन फावो जाल्यार आनी निराशी जाल्ल्यांक बरवाशान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ही आमी मागणी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोशा भवानी भयणेनो, हे मोशे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवीधार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिनी आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्वर मानून घेऊ. भोव मोखाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर ओ वाखाणणेचो योजन तुका आमी समोर पिताव. आमकां फावो नासता तुवें दिलें ती देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खाळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओखायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सुर्गींचो सगलो धोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय थाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani,
सौंदर्या तुझ्या वैभवाची तुका सोय सर्वे स्पोराचे नास्पोराचे दाता सोर्गी तुका सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गोट por gotuja. Sumia Jesu ami houdokata ani ekasitle pieta title pauti tu vojvovanie so ami tuje बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सोबेचो उगडास कर लियो आमच्या भाग्योत बापा फिलिप नेरी आनी सिमियाव आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची अदीक करून आमच्या तरणाट्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोर्म दुता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेधार बापा सर्वंदोरानी वैभव तुका
ससनांच्या ससनां आमचें जिवीत आनी आमच्या तरणाट्यांक बापाच्या हातान घालून जेजून आमकां शिकयल्लें मागणे बापाक भेटोवया. आमच्या बापा सुर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवो, तुझे खोशी स्वर्गार जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो घे आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां थळ्ळेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोई आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो चेत आनीक राजवत चलयताय ससनांच्या ससनांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची देवाची शिडी आमचे जिवीत आशिर्वादांनी आनी खुशालकायेन भरता ती. निराशेपणांक संपडलोल्यांक गोठाय दिता ती, बोरवशान भरता ती. तिचेर विस्वास दिवन तिका शेवंक आयती आसात ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजें म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोखाळ बापा, आमचें उपकारी मन तुजे थंय दाखोवंक आमचीं दानां आमी तुका भेटयलीं आनी तीं संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोसणाची गोठायेन आनी संतोश बरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. मोगाचे भाव भयणो, आयज आमचे मदें आसात फादर दोनाथ रॉड्रिक्स, रेयतोर राशोल सेमिनारीचो आनी तशेंच ताचे स्टाफ, सांगाती वावरतले पाद्री आनी तशेंच आमचे ब्रदर्स सेमिनारिस्ट. तांकां येवकार दिला. सगल्यांच्या नांवान हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फादर दोनाथान येजमान कोण चलयलें मिसाचें, फादर आग्नेल पिनोरन देवाच्या उतराची मोडणी केली, बरी समजणी आमकां दिली आनी सगल्यांनी तांणी आमच्या पासून मागलां आनी आमी तांच्या पासून मागूंक जाय.
पादाग्नेल थंय स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आसलो सेमिनारीन आनी जायत्या सेमिनारिस्तांक मार्गदर्शन दितालो ताचे उद्देशीन जायते जाण बरे पाद्री जावंक पावले ही पादाग्नेलची ससाय सेमिनारींत आसूंक आनी आमचे सेमिनारिस्ट आपलें वोकेशन गोट करून बरे पाद्री जावंक आमची मागणी आनी आमचे उंडे गॉड ब्लेस यू फादर्स एंड सेमिनारिन्स मधुर ताळ्यांनी तांणी गायन करून आमकां मिसान बरे भशेन वांटो घेवंक आदार दिलो गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स एंड ऑल द बेस्ट थोड्योश्यो कळोवण्यो मुगेचे इश्टांदो नोव्हेनाच्या दिसांनी कितें तीन सांगपासत कोण मीस भेटोवंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसान तुमी तुमची नांवां दिवचीं कोणूय नोव्हेनाच्या दिसांनी आल्तारार फुलां दिवंक सोदता जाल्यार तीं आमच्या ऑफिसान तुमी दिवचीं इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आसा ऑर इन्फॉर्मेशन डॅस्क थंय मेळटा आमचे पिलारचे संस्थेन पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिंगपान आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाक खुशी आसा जाल्यार तुमच्यांनी बसीस डॅस्क आसा थंय दिवचें पाद्री सगल्या कोणें जाल्यात स्टांडो पूण जायते गरीब फामिलींतले लोगून आयज खुशी दाखयतात आमी तांकां जाता तो आदार दितात आनी आयज तो जायते पाद्री जाल्यात तुमच्याच आदारान आमचे सेमिनारींत आख्खे भारताचे भुरगे आसात वॉल्टर सवज आसात ते एकलो पंजाबचो सुमीत ओके पंजाबचो आनी दुसरो झारखंडचो अमन सो तरेतरेचे गांवचे प्रांतांचे भुरगे आसात येतात आपली खुशी दाखयतात तांचे पासून मागचें आनी घडटा जाल्यार फुलनां पाकळी तुमी तांच्या आकारणेच्या आदाराक दिवचें आदी फुडेंच तुमचे उपकार हांव आठवयतां तशेंच आमचें फादर आग्नेल ऑर्फनेज आसा सकयल थंय 100 सुमार भुरगे आसात कोणाकूय खुशी जाल्यार तांकां आदार दिवंक तुमच्यांनी तो आमच्या ऑफिसान दिवं येता पादांचे मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार मेळटात स्टांडो थोडीं येतात मागतात आनी मागले म्हणटच एक मीस भेटयतात गरज आमकां ऑफिसान येवन तुमी सांगोंक आनी कितें जालें ओ बरोवन हाडल्यार अदीक बरें तुमचें नांव एड्रेस फोन नंबर आमकां गरज तेन्ना आमी तुमकां कॉन्टेक्ट करतले आनी कोणाची तर तुमकां दिसता एक बरी एक तुमकां एक उपकार मेवला तशें एक्सरे दोतोराचें कितें प्रिस्क्रिप्शन हेंय आमकां दाखयल्यार बरें जातलें तेजेर आमी अभ्यास करता आनी ती मिलाग्र आमकां उपकारता जाल्यार आमी पळयता तर असलें कितें आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान ना वायस पोस्टलेशन ऑफिस आसा थंय तुमी हाडून दाखोवचें 14 नोव्हेंबराचे नायट विजील आसतली खरीत भाशेन पादाग्नेलाक बेगीन जो सांताचो मान मेळूंक आमी खतखत्यान मागणी करतलीं ही नायट विजील सुरू जातली 9:30 वरांचेर आनीक सोंपतली सकाळीं 5 वरांचेर ही नायट विजील चलयतलो फादर ओनासिस डिक्रूज फादर जोझफ फेर्नांडीस आनीक प्रेज एंड वर्शीप करूंक एक पंगड आमकां आदार दितले उपकार मागता जातल्यांनी हे नायट विजिलांत रात जागरणेंत वांटो घेवंक आमचे पिलार संस्थेचें एक मासीक मंथली फादर आग्नेल स्कॉल आनीक सातोळे वारंज इश्ट कोंकणी भाशेन उजवाडाक येतात ताचे जायती मिसांवांची खबर आनी थोरणाट्यांक मार्गदर्शन मेवता तर तुमकां खुशी जाल्यार तुमी हे सबस्क्रायब करचें फकत 250 रुपया वर्साक आमच्या ऑफिसान थंय आमचे स्टाफ बसलेले आसात ह्या वर्साक आमी एक भुरग्यांक पोयट्री कॉम्पिटिशन दवरलां पादाग्नेलाच्या जिविता वयर भुरग्यांनी ही पोयट्री बरोवंक जाय ऑन द लायफ ऑफ फादर आग्नेलो बारीक खबर तुमकां आमचे बँड स्टँड आसा थंय आसा आनी फॉर्माय आसात सगल्यांक भुरग्यांक आमी आमंत्रण करता एक पोयट्री कॉम्पिटिशनान भाग घेवंक अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलेब्रेट हें एक पुस्तक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत मिसाचे भाग आमकां अदीक बरे भाशेन ताचेर समजोवन दिल्यात आनीक मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवंक आमकां आदार दिता तुमकां खुशी जाल्यार तें घेवचें फाटल्या वर्सांनी स्टँडो तुमी पळयतात तुमकां मिसांत वांटो घेवंक आनी बरें वातावरण रचून हाडूंक आमी जायते तुकूच घेता हें बरें पेंडोल घातलां स्पेशल एक सोबीत कांय जाणांनी उदार मनान आमकां आदार दिला
आमी तांचे उपकार आठयता. कोणाकूय खुशी जाल्यार आमकां फुलना पाकळी दिवंक हो कोर्स थोडो उणो करूंक तुमच्यांनी आमच्या ऑफिसान दिवं येता. आदी फुडेंच तुमचे उपकार आठयता आनी पादांचे मजतीन देवाचो पोट आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. झाड पाल्याचीं वखदां, लक्ष्मी तारूचीं पानां आनी दुसऱ्यो वस्तू वयर स्टॉलांत मेळटात. पिडास्तांचेर मागणें हें नोयेन जातूच इगोर्जेन जातलें. आयज ब्रेस्तार लूट जाल्ली आसा. भायर आसा ती मातशें रावचीं. 9:15 मिसाक आयल्यान ती मातशें रावात. ह्या आमच्या भाव भयणीक भायर सरोन दी उपरांत तुमी भितर सरचें. पादांचे मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार मेळटात. सांदो आयज स्टॅनलीसा रॉड्रिक्स मेरशेतान आमकां सांगता, काजार जातूच भुरग्याच्या देण्याक आमी आशेतालीं. म्हजें वजन सुबेज आसोन जें ऑबेसिटी म्हाका नॉर्मल प्रेग्नन्सी येवचें ना म्हूण दोतोरान सांगलेलें. पूण देवा लागीं मागोन हांव प्रेग्नंट जालीं. दोतोराक मेवलीं. ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पळोवन दोतोरान सांगलें घडये भुरगें एबनॉर्मल जावंक शकता, ना तर भुरग्याक भायर घालूंक पडटलें. हें आयकून आमी एकदम भियेलीं. भावार्थान पिलार येवन पादांच्या तुमलाशी दिमयेर पडोन म्हजें दूख हांवें ताका सांगलें. पादांच्या फोंडाची माती उदकान फिरोवन थंयच हांव पियेलीं. ऑफिसान वावुरतले एक सिस्टरीन म्हाका घोटाय दिली. साबार दिसांनी परतून ब्लड टेस्ट केलें. रिपोर्ट नॉर्मल आसात आनी भुरगें कुसव्यान बरे भाशेन वाडटा म्हूण दोतोरान सांगलें. आमी खुशाल जालीं. पादांगलाक आमी वांकाणलो. शेकी 9व्या म्हयन्यांत आमकां एक सोबीत बाय जल्मले. पादांगलाक आमी काळजांतान उपकारी आनी हो व्हडलो उपकार आमकां केलो. एक सोबीत बाय आमकां फावो केल्या म्हूण आमी देवाक दिनवासता आनी पादांगलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. तर म्हजे भाव भयणो, जे आमचे कुडींत आंगान कितें वयर सकयल जाता, दोतोर एक सांगतात, पूण आमचो वैजांचो वयर आसा देव जेजू आनी पादांगनेल ही देणी आमकां मागून धाडटा. तर ह्याच भावार्थान आयज आमी आयल्यात. आमच्योय गरजो दुखी कोणती आसात भावार्थान ह्या नोयनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया आनी आमच्या गरजां बसत मागुया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मोनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओत्सुऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरे जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुका जाय ते माग भावार्थान माग. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणे. म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणचे. ओगणीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांय सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्वपोत विधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान जियोंक जेजूच्याच नांवान तुमकां धाडटा. पिडेस्तांचेर मागणें इगोर्जेंत आमी भायर सरचें.